Welcome to the Garden of Glory. Faith blossoms and hearts are refreshed by God's Word. Today's reflection is from Hebrews chapter 9, verse 1 to 14. Christ, the perfect high priest. हेब्रेवांक पत्र ओवेसवर 9 वळी 1 ते 14. संवसारांतलो आनी सोर्गींचो सेवाधोर. पयल्या कोरारांत सेवा धर्माच्यो फॉर्मावण्यो आसल्यो आनी तशेंच एक पवित्र स्थान, पूण तें संवसारांतलें पवित्र स्थान. एक तंबू बांदलेलो आसलो. ताच्या पयल्या भागांत दवरलेलो आसलो एक झुंबोर, एक मेज आनी देवाक भेटयल्ले उंडे. ह्या तंबूक पवित्र स्थान म्हणटात. दुसऱ्या भागांत पड्ड्या उपरांत परम पवित्र स्थान हो गाभारो म्हणलेलो आनीक एक तंबू बांदलेलो आसलो. हातूंत भितर धूप जळोवंक भांगाराची वेदी आसली आनी सगळ्या वाटांनी भांगारान नेटयल्ली कोराराची पेट. हे पेटीन आसलें मान्ना भरलोलें एक भांगाराची पेटूल, पानां फुटलोली, आरोनाची बेत आनी कोराराच्यो फातऱ्यो. पेटे वयर देवाचें बोगसोणें घेवपाची एक स्वात आसली आनी मोहिमेवंत देव थंय हाजीर आसा म्हूण दाखोवंक पाकोटे आसलोले देवदूत हे स्वाते वयर आपले पाकोटे विस्तारताले. पूण ह्या सगळ्याची बारकायेन खबर काडचो हो वेळ न्हय. ह्यो वस्तू हे भाशेन मांडलोल्यो आसतना आपले सेवा धर्मीक कायदे पाळूंक याज्ञीक दर दिसा पयल्या तंबूंत भितर सरतात, पूण दुसऱ्या तंबूंत परम याज्ञीक एकलोच प्रवेश करता आनी तेंय जाल्यार वर्साक एकूच पावटी. तो रगत घेवन भितर सरता आनी आपल्या पातकां खातीर आनी नेणारपणान परजेन केल्ल्या पातकां खातीर तें भेटयता. अशें ह्या संवसारांतल्या गाभाऱ्याच्यो तंबू अजून तोखतालो तितलोय काळ सर्गींच्या गाभाऱ्याची वाट उक्ती जावंक नासली म्हूण पवित्र आत्मो दाखोवन दिता. हें सगळें आतांच्या काळाची एक खुणा. ताच्या नेमा प्रमाणें देवाक समर्पितात त्या दानांक आनी योजनांक भोजप्यांची अंतोस्करणां संपूर्ण करची पदविना. ह्यो सगळ्यो फॉर्मावण्यो कुडीच्या जिविताक लागू जातात तसल्यो. खाणां पिण्यां आनी कूड नितळ करपाच्यो वेगवेगळ्यो रिती. हे नेम देवान सगळे निटायेर हाडीसर चलतात. पूण येवची आसली त्या देण्यांचो परम याज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी अदीक वर्त्या आनी अदीक संपूर्ण तंबूंतल्यान ताणें प्रवेश केलो. हो तंबू मनशांनी बांदलेलो न्हय, म्हणजे हे रचनेचो न्हय. तशेंच तो बोकड्यांचे वो पाडकोळ्यांचे रगत घेवन भितर वचूंक ना, पूण आपलेंच रगत घेवन ताणें एकेच पावटी गाभाऱ्यांत प्रवेश केलो आनी सासणीक तारोवन आमकां जोडलें. बोकड्यांचे आनी पाडकुळ्यांचे रगत आनी लासलोले पाडयेचो गोबर अशुद्ध आसलोल्यांचेर चितोडावन ती तांचो मेळ काडून तांकां धार्मीक नेमा प्रमाणें शुद्ध करतात. अशें जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक
गुणवंत जावचें ना. ताणें सासणीक आत्म्या वरवीं निश्कळोंक बोली कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो. म्हणटोच आमी जिव्या देवाक भोसचे खातीर तें ताचें रगत कितलें ओदीक आमची अंतस्करणां मोरणादीक कर्तुपांतलीं शुद्ध करचें ना. The Old Covenant had its rituals, its lambs and sacrifices, but these were only signs pointing to something greater. When Christ came, he entered not an earthly temple, but the heavenly one, offering not the blood of animals, but his own precious blood. Through his sacrifice, he obtained eternal redemption for us. The blood of Christ cleanses our conscience and gives us a new heart to serve the living God. Let us pray. Lord Jesus, you are the true and eternal high priest. Thank you for shedding your blood to purify our hearts. Cleanse us from sin and fill us with the grace to serve you faithfully. Amen. Thank you for joining us in the Garden of Glory. May the saving blood of Christ wash your heart clean and fill you with peace, hope, and everlasting joy.